बायण दर्यादेगेर आशिल्ले 159 घरांक GCZMN घरां खाली करपाची नोटीस काढल्या। दर्यादेग नियमन प्राधिकरणान सुवाती खाली करपाक घराब्यांक 15 दिसांचो प्रास दिला। 15 दिसां भितर सुवाती रित्यो केल्यो ना जाल्यार GCZMNक नाइलाजान घरां मोडचीं पडटलीं म्हूण बुधवारा दिल्ले नोटीसींत स्पश्ट केलां। बायणाच्यो थोड्यो फामिली घरां साल्वार करूंक हायकोर्टांत गेल्ल्यो। 1995 पयलीं सावन ते थंय आसात म्हूण तांकां मामलेदारा मुखार डॉक्युमेंट दाखोवंक लायिल्ले। नोटिस कुछ बोला नहीं सर, हम लोग को तो लेकिन नोटिस दिया 15 दिन का बोल के डेट दिया, वो लोग मुंह से बोला नहीं कुछ। हाँ काल करो ये करो बोला नहीं अभी तक। कोर्ट नोटिस देके 15 दिन टाइमिंग इतना ही बोला और कुछ भी नहीं बोला। आता कितले नोटिसा देतले आमकां कळना आहे, कितले नोटीस देतले। आज ते आमच्या 5 महिने झाले घरात लायटी ना, ते पळय ना कोण। हाँ ते गरीब रावताय, कितें आता गरीब ना, आता आमी सुने रावताय हांगा। आमकां गव्हर्नमेंटान काय हेल्प करना अजून, आणि आमी कितें करपाचें खंय वचपाचें आमकां। आता आमच्या चवथ चालू आहा, सगळे मेळून सार्वजनीक गणपती बसयत हांगा। आता आमचे ते आता नोटिसा फाटल्यान धांवतले, कितें आमच्या गणपतीच्या फाटल्यान धांवतले। आता आमकां इतलें जाय, गव्हर्नमेंटान आमकां आनी कितें टायम दिवपा जाय, आनी कितें जाय ते उरले घरान कितें तरी करपा जाय। हे घरा म्हणल्यार आमी वयतले खंय, गरीब वयतले खंय तें चिंतनाय। ट्रक ड्रायव्हरांनी शिवसेनेक घेवन पणजे मोर्चो काढलो। ट्रक ड्रायव्हर ट्रकवाल्यां भशेन पॅकेज मागतात। दर एकल्याक खंय 5-5 लाखांची तरी पॅकेज जाय, तातूंतले खंय चवथी पयलीं 2.5 लाख तरी जायच। शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांबरोबर मोर्चाक गोंयभरचे ट्रक ड्रायव्हर वांटेकार जाले। सरकारान पॅकेजी दिल्यात त्यो ट्रकवाल्यांक, मात खरे बेकार पडले ते ट्रक ड्रायव्हर म्हूण तांचो मुद्दो। मोर्चा उपरांत ट्रकवाल्यांची आझाद मैदानार सभा जाली। जर आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी 102 कोटींची जर तरतूद केलेली आहे तर ती पोहोचवण्यापर्यंत थोडासा वेळ लागेल, आणि जर ती मिळाली नाही तर तुम्ही तुमच्या बायका मुलांना घेऊन या। या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सरकारला सांगतो, ड्रायव्हरांना त्यांची पॅकेज मिळाली पाहिजे, नाहीतर 21 दिवसाचा गणपती झाल्यानंतर याही पेक्षा 3 पटीनं आज जो झाला मोर्चा त्यापेक्षा 3 पटीनं मोठा महामोर्चा मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी न्यावं लागेल। सरकारनं जर अशा पद्धतीचे आंदोलन सरकारला नको असतील तर त्यांनी किमान 5 लाख आमची पॅकेज आम्हाला दिली पाहिजे। सरकारनं राहिलेल्या पॅकेजची म्हणजे 2.5 लाखाची आणि संपूर्ण 5 लाखाची, किमान 5 लाखाची जी पॅकेज 15 लाख आणि 16 लाखाऐवजी 5 लाखाची प्रॅक्टिकल अशा पद्धतीची पॅकेज या ड्रायव्हर्सना मिळाली पाहिजे। भले आपले आमदार कमी निवडून आले तरी चालेल, पण शिवसेनेचा आमदार जो असेल तो सत्यप्रिय असेल। बिहार विधानसभा वेंचणूक 5 टप्प्यांनी जातली। 12 ऑक्टोबराक पयलो टप्पो, दुसरो 16 ऑक्टोबर, तिसरो 28 ऑक्टोबर, चवथो 1 नोव्हेंबर आणि 5व्या टप्प्यांतले मतदान 5 नोव्हेंबराक जातले। 8 नोव्हेंबराक मतमेजणी जातली। पयलेच फावट वोटिंग मशिनाचेर उमेदवाराचो फोटो आसतलो। बिहारांत वेंचणूक आचारसंहिता आज सावन लागू जाली। 243 मतदारसंघांनी 6,68,00,000 मतदार उमेदवारांचो फुडार थारायतले। घेऊ एक विराम।